फातोड्डेचो गोवा फॉरवर्डाचो उमेदवार विजय सरदेसायान फातोड्ड्या घराघरांनी वचून लोकांची गाठ भेट घेवपाचेर सध्या भर दिला। गोंयकार आनी गोंयकारपण राखतले जाल्यार खंय विजयूच। Campaigning for Vijay Sardesai, most definitely our beloved candidate and who's been the MLA for the last 5 years, done a lot of difference. We don't even, even if people keep talking about the development that he's done, no, wouldn't be enough. If you can compare his work with the other MLAs who've been over here for the past 10 years, you can't compare the works. So I think for development, for Goinkarpon, for Goa, and to keep our Goinkarpon, we must vote for Vijay Sardesai. Ideal candidate would be Vijay because Vijay actually works for the Goans, and we really don't need another party coming in from Delhi and spoiling the show. We've had enough of BJP, Congress, and now Aam Aadmi. I think we've got an overdose of them. So I think all of us need to work for Goa forward and bring Vijay to the top, because I know that he's going to really work for the Goans. परत एक फावट आपल्याकूच निवडून दियात, कितें वायट दिसल्यार माफ करात म्हूण फ्रांसीस सिल्वेरा सांत आंद्रेच्या लोकांकडेन मागता। ताची दारां खंय लोकां खातीर सदांच उक्तीं, ताका खंय बरो रिस्पॉन्स येता, लोकांक ताचेर पूर्ण विश्वास। आनी गोवा वेल्लेचो विलेजीचो लोक आमचे बरोबर सगलो आसा आनी म्हाका ते इतलो सपोर्ट दिता की परत अनेक पावट सांत आंद्रे मतदार संघात हिस्ट्री करपाक ते सोदतात। जरी तर हांवें कोणाकूय दुखयला व कोणाकूय हांवें वायट केलां वो म्हज्या भावांनी वो सिल्वेरा फॅमिलीन हांव माफी मागतां आनी हांव सजमतां तुमी म्हाका माफ करतले म्हणून। कित्याक केन्नाय जाल्यार कोणूय दुखता, केन्नाय जाल्यार हांवें वायट केलां म्हणटात, पूण हांव मागतां सगळे कडेन तुमी म्हाका माफ करचे आनी अनेक पावट तुमी म्हाका संदी दिवची। हे सांत आंद्रे मतदार संघांत तुमचो कॅन्डिडेट फ्रांसीस सिल्वेराक जैत दिवपाक। आनी बाब फ्रांसीस सिल्वेरान फाटल्या 15 वर्सांक जेन्ना तो MLA आसलो तेन्ना ताणें जायतीं कामां हे कॉन्स्टिट्युएन्सींत केलेलीं आसात। आमच्या घरा कडेन येयलो जाल्यार हांवें केन्नाच तांकां ना म्हणोंक ना, म्हजें दार सदांच ओपन आसा, कोणाकूय खंयच्याय टायमार येवं। He is a winning candidate for Congress. जिखोन येतलो आनी येवंक आनी पयलो मातसो आमचो ग्राउंड मडकय 15 वर्सां काँग्रेसीक वावुरपी हनुमंत नायकान मडकयचो BJP उमेदवार प्रदीप शेटाक सपोर्ट जाहीर केला। प्रदीप शेटाक मडकय खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा। आज 15 वर्सां हांव काँग्रेसी खातीर काम करता मडकय मतदारसंघात आनी इवन आतां जी म्हाजी उमेदवारी आसा पळय ती काँग्रेस समर्थनान काँग्रेस म्हाका समर्थन दितले अशे आदाराचेर म्हजी उमेदवारी आशिल्ली, पण काही कारणास्तव तें शक्य जालें ना। पण हांवें काम करता आसतना निस्वार्थीपणान काम केल्लें आसा। अशें ठरयलें की आमचो जो म्हाजोच गांवभाव श्री प्रदीप शेट हेका हांव फाटिंबो जाहीर करता। ह्या ज्या मडकय मतदारसंघात बहुजन समाजाचो मेळावा हे एक ब्रीदवाक्य आमचें आसा। आमच्या बरोबर हनुमंत आसा, तसोच पिरोळचो आमदार गोविंद गावडे हो आमकां भितरल्यान सपोर्ट करता। साळगांवचो काँग्रेस उमेदवार आग्नेल फर्नांडीसान नेल्ला घराघरांनी भोंवप सुरू केला। ताका खंय लोकांचो बरो रिस्पॉन्स मेळटा म्हूण आग्नेल सांगता। संघान काम केल्लें आसा ते पळोवन सगळ्यांक आशा जाल्ली आनी तेच्या फाटल्यान सगळे लोक रावल्ले आसात। सपोर्ट बी आतां वाडवत आहा आनी ऑपोनंट आहा पळय ते मातशे हें कोत्ता पयर व्हडलो कन्सायनमेंट इल्लिगल सोऱ्याचो सांपडलेलो आहा गोवा फॉरवर्डाच्या सपोर्टरांचो। आतां गोवा फॉरवर्ड सोरो वाडपाक लागल्या, तेजेर केस म्हाका दिसता रेजिस्टर जालेली आहा आनी असले इल्लिगल प्रॅक्टिसीस करून ते जिखोंक सोदता आनी आमी वयता थिंगा अदीक सपोर्ट जावपाचो जावंक लागला आनी आमकां दिसता आमची जैत गॅरंटीड म्हणून। गिव एक ब्रेक।